संगीता आयलाय बाळा सांगोणे तुका धाडला सोर साडू कसो देवलोय कोई मोडती काणकोर तोलो भातली सोडू गायला देवची भीत वाटून तुमका देव मोगान तुमका बोरू पापाची गोदेन बोरू संगीता कायलाय बाळा सांगोणे तुका धाडला सोर साडू कसो देवलोय होय मोडती काणकोर थोरो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे खातीर बाळूक जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो सगळ्यांक तुमकां देवाच्या आशिर्वादान बोललो दीस आनी मागीर मोगाची उकार आयच्या मिसांत. हे मिसांत फिलोमेना बियागस हे आमचे भयणी बसत मागुया सर्गीच्या बापान तिका आपले शांतीन आपले विसवान घेवन. तशेंच मागुया आज आपलो लग्नाचो 50वो वाडदीस समारंभात वार्षिक दीस समारंभात गोल्डन जुबली ऑफ दियर वेडिंग आवितो आनी आल्झिरा डिसूजा केरांतली आमची भाव भयणां तांकां बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशें आज आपलो वाडदीस समारंभात कॉन्सी एस्ट्रोसियो ताचे बसत मागुया सर्गीच्या बापान आपल्या आशिर्वादान ताका बरो. आज आमचो कुटुंबाचो दीस फॅमिली डे मागुया आमी सगळीं ताळगांवकारां एक कुटुंब आनी एक कुटुंब म्हणटच एक यात्रा करता भावार्थाची एकामेकाच्या हाताक हात घालून एकचारान सहभागिलीपणान देवान आमकां दिल्लें कार्य देवान आमकां दिल्लें मिसांव आमी शार्ती पावयता. आनी नातलांची खुशालकाय नातलांचो दोबाजो आमकां हेंच करूंक व्हरता. आमी सगळीं तालिगांवची एक फामील आनी आमकां एकठांय करतलो आमचे खातीर जल्मल्लो बाळूक जेजू. ताचे खातीर आमी एक आनी ताचे पासत आमी एक. तर आज आमची परंपरीक पॅरीश फॅमिली डे तातूंत बरे भशेन आमी वांटो घेवंक आनी सगल्यांनी आमी एकूच भावार्थाची यात्रा चलता म्हूण ओळखून ही भावार्थाची यात्रा आमकां सर्गीच्या राज्यांत सलामती पावोवंक आज भाग्योन मिगेल आमच्या आस्काऱ्याक फुडें घालून मागुया. आनी आमचे मागणें देवाक मानता ते भशेन जावंक एक घडयोगीच रावन आमचे पातकांचो उगडास करून पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
가끗고 소멸 가끗고 그리스도 가끗고 그리스도 가끗고 소멸 가끗고 소멸 가끗고 소멸 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 가끗고 मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आणि आणि शांती शांती त्याचे स्थान संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपदवेदार देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजताव तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखणटाव सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमकां तूं दिसनाय पूण तुजो उजवाड धाडून हे संवसाराचो काडूक तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुता जेजूच्या जल्माचो संतोश आमचे काळजान दवरून फावो ते भाशेन तुका वाखाणूंक आमकां आदार दी. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागयोन सुआन बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, जोर तोर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटात हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखतात म्हूण गोमून येता. वय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिनान जायत जाल्यार तो मनीस फुटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पालो दितात असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सुपून जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजूक चोडलो तशेंच ताणें जेजू चोडलो तशेंच चोलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, बोगोर एक आदली आज्ञा. सुरवातेक तावन तुमी घेतल्या तीच. ही आज्ञा आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं तावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती कोरी नवी आज्ञा. कारण कालोक गेलो आनी खरो उजवाड पोलजोलूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जोलता तो आजून कालोकांत आसा. पूण जो कोण आपल्या
भावाचो मोग कोत्ता तो उजवाडान जियेता. आपूण आडलून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो द्वेस कोत्ता तो कालोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकलो, कित्याक कालोखान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितूम वयर देवाक सोट गितां गायात. परमेश्वराच्या मानांक गितां गायनां गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, पुरगोटात तारण ताचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात. सगळ्या पोस्तांक कळोयात ताची कौतीक विजमितां. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भें दोतचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. राष्ट्रांचे देव कोण जाणूय? कान्यांतल्यो फकत बावल्यो. पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताच्या आसना भोंवती तेज आनी मोहिमा फांगता. देव मंदिरान जिकजिकता ताची पदवी आनी सोब. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गाराक उबी रावया. पोरजांक उजवाडटात उजवाड. तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोइसेसाच्या शास्त्रा पोरमोणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भोरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगोडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तींत बरयल्लें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगल्या त्या पोरमोणे कोवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिल्ले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान माकलोल्याक पडयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती पोरमोणे बाळकाक करचे आसले ते करून आवय बापायन जेजूक भितर काडलो. तेन्ना ताणेंय ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें,
तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या चाकराक आतां दोनयान शांतीन वचून दी म्हूण मागता, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नोदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताचे आवय बापायक अजाप दिसले. तेन्ना सिमावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कोशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. हे विशीं जायत्याची गुप्ती चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसाद तुजो ओत्मो आसपास विंतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Glory to God, Christa. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दोनूय वाचपान आमकां उजवाड आनी काडोक ही दोन खुणां मेळटात. आनी भोव करून जुवांवाचे शुभ वर्तमान आनी ताचे चिटीन आमी पळयल्यार उजवाडाचो अर्थ म्हणल्यार जी कोण जेजूचेर बावार्थ ठेवतात ती एक उजवाडाची जिवीत जियेतात आनी जेजून लेगून आपणाकूच उजवाड म्हूण पोरगोट केला. तर ह्या पासत आमी जितले पावटी जेजूचेर बावार्थ दवरून आमची पावलां फुडें मारतात तितले पावटी आमी उजवाडी मनशां कशी जियेतात. पूण जेन्ना आमी जेजूचे बावार्थ दवरूंक फाटीं उत्तात आनी जेन्ना आमच्यो कोरण्यो आमच्या बावार्था पोरमोणे आसनात तेन्ना आमी काडोकांत जियेतात. आमी जेजू सोरशिल्लीं पयस वेतात. तर मोगाच्या इश्टान आयच्या पयल्या वाचपान भोव करून आमकां सांगला, जोरी तर आमच्या काळजान आमच्या भावाचो मोग आसा, आमचो भावाचो राग आमी दवरतात आनी जोरी तर आमी ताचे नाटकायेन बोल्ल्यात जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जायना आमी एक उजवाडीत जिवीत जियेतात वो आमी एक बरें जिवीत जियेतात वो आमी क्रिस्ताचे शिकवणे पोरमोणे चलतात. तो ह्या पासत मोग आनी जी कोण द्वेस दवरतात हांचे मदें अंतर करून आयज दोनूय वाचपां आमकां उलो करता. उजवाड आनी काडोक ही दोनूय उतरां आमकां देवाची भोक्ती करतात ते मनशा मदें आनी जी देवाची भोक्ती करतात पूण ते भोक्ती पोरमोणे घोडे चलोनात व जी ओन भावार्थी आसतात ते पोरमोणे जियेतात ती खुणायतात काडोकी जिवीत वो काडोक. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान ही काडोक म्हणल्यार जी कोण ओन भावार्थी आसात ती व जी कोण भावार्थ दवरनात ती जेजूचेर. तर ह्या पासत मोगाच्या इश्टानो आमी आमकांच विचारुया पयले सुवातेर आमचें जिवीत कसलें जिवीत जालां काय. आमी आतां ह्या खुशालकायेच्या उमाड्यान आसात नातालाच्या दिसांनी आमी जेजूक आमच्या काळजांत खऱ्यांनीच उजवाड म्हूण मानून घेतला वो आमचें जिवीत आजुनूय काडोकांत आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार मोग. आमचे जिवितांत लक्ष घालून आमी हें पळोवया की आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्याचो पेल्याचो जावं देवाचो मोग करतात वो आमच्या जिवितांत आजुनूय आमी दुसऱ्यांची राग धरून आसात, कोणा कडेन उलय नासतना रावतात वो आनी कोणाची आमकां नाटकाय आसा. तर ही दोनूय वस्तू आयज आमी नियाळ करुया. आनी हे नियाळ कोत्ता आसतना तुमचे मुखार एक उदाहरण दवरता. दोग शेजारी आसले, जुआव आनी जाकोब. आनी एका दिसा भुंयकांप येता आनी दोगांयचीं घरां कोसळोन पडटात, तशेंच सोरभोंवती लोकांची घरां मोडटात. तर हे सगलो लोक समुदायाचो एकठांय जाता आनी एकामेकाक आदार दिवन घर बांदूंक प्रयत्न करतात. पूण तांचे मदें जुआव बऱ्या मनाचो आसून लोक ताचेशी ओडोन येतालो आनी तांणी लोकां सांगाता मेळून सगल्यांची घरां बांदूंक तांणी वावर केल्लो. पूण जेन्ना ते जाकोबाच्या घरा पावतात तेन्ना जाकोबाक जुआवाची नाटकाय आसली. जाकोबाक जुआवाचो बरोच राग आसलो काळजान आनी तो ताका भोगसूंक तयार नासलो. ह्या पासत तो हे सगले जे आदार ते दिवंक येतात ते नाकारता आनी शेकी तो एकलोच बावडो कोश्टवता. तर असले आमचेय जिवीत जावं येता. आमकां कोण बरो मनीस आदार दिवंक पावता तेन्ना आमचे भितर गोरव आसा वो आमचे भितर काडोक आसा
त्या पासत आमी ते बरेपण घेवंकूय फाटीं उरत आनी आमचे काडोकांतली भायर सरूंक आमकां घोडे अवघड जायत. तर ह्या वेळार आमी हे दोनूय वस्तू नियाळ करुया आमच्या जिवितार. पयलें म्हणल्यार आमचें जिवीत उजवाडी जिवीत जालां वो आमचें जिवीत आजुनूय काडोकांत आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी आमच्या पेल्याचो आनी देवाचो मोग कोत्तात वो आजुनूय कोणाचो राग वो आजुनूय आमी कसले तरी नाटकायेन पेल्या सोबे बरोन आसात काय. तर ही दोनूय वस्तू करूंक आनी दोनूय वस्तू आड नाटकाये आड जावं रागा आड झुजूंक आमकां ह्या मिसांत जोण एकल्याक कृपा आनी बोड मागुया. बेटोनिंग आमी गायन गावया. C 30 तुकांच बापा पान 40 C 38 पेज 44. Oce apte, oce paige, svicar hod ata koshi, tu so moj Bog, kort koru, shuko mor soknja ilu, tu gaz baba भयणी भावांनी आमचें बलिदान सोरपत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे देव आमचें बलिदान तूं मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरतीं देणी आमी तुजी कडशीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फाव जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्विधर आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तुजो आनंद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi, 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 Tobarazo sorbis mordu, Sorgani sozar, volea tuja voivovan, usorgi tu gazo Sorvis poraci navin, veheta da gazo. Usorgi tu gazo. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सोग आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमा समेस्तां
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी येदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मनीची इकाकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटींत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये, देवाचे आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन जोमडूत, आमचो आस्कारी बागेवन मिगेल आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस करून जेजू भाशेन उजवाडीक आमचें जिवीत जावं बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा तुजी कशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो त्रास जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. ओ जेजू, आमकां आपलो बापाचो उजवाड घेवन येयलो. आज हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन उजवाडीक जिवीत जिवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांत शिवतना गायन गावुया. एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तो एकूच आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू वचप आमी जाले एकूच विमोल सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आमे लोगो एका जिवान आमकां बोरता प्रिती मोगान काळजां जोडटा एका चुड्यान आमकां वांटो तो एकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू वचप आमी जाले एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या
प्रार्थूया. कणवळ्या बाप्पा, तुझ्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला, ताच्या बोडान आमकां तुज्या मोगांत थीर कर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदां जेजूच्या जिविता सारकें उजवाडीक जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज आमचो फॅमिली डे. सगल्यांनी आमी वांटो घेवंक आमची तुमकां विनंती. आज सांजे ओदोबाजो आमच्या माटवांत आनी एसीस हो म्युजीक ग्रूप वाजयतलो आनी आमकां कुशलकायेच्या नादार दवरतलो. जेवण आसतलें, स्नॅक्स आसतले, वायलंकी केटरर्स आमकां आदार दितले. जायते तरेची इनामां सगल्यांक हो मेळावो बरो जावंक आमी मागुया आनी सगळीं एकूच फामील कशी ह्या सुवाळ्यांत आयच्या पॅरीश फॅमिली डेयांत वांटो घेवया. फाल्यां सकाळीं 11 वाजता आमच्या SSVP वांगडा सांगाताक दुबळ्यांक तशेंच SSVP संस्थेक आदार दितल्यांक बेनिफॅक्टर्स एंड बेनिफिशियरीज हांचे खातीर मीस आसा आनी मिसा उपरांत जेवण आसतलें तांचे बरोबर. म्हणटच 30 तारखेर SSVPक भेटयलेलो दीस. शेनवारा दीस आयतारा दीस पवित्र गोराब्याची परब. सदां भाशेन 6:30 पयलें मीस, 8 दुसरें, 9:15 भुरग्यांचें मीस. सदां भाशेन भुरग्यांक दोतोर आसतली 8 वरांचेर आनी मागीर भुरग्यांचें मीस आनी सांजे 5:30 मीस. आनी मीस जाले उपरांत देवाक आर्गां दिवंक आमी हें ओर भेटयतले. आर्गां दिवंक सोंपून गेल्ल्या वर्सा खातीर मागूंक ताचो आशिर्वाद नव्या वर्साचेर. आनी मदयान रातीक आमच्या उत्सवीक वर्साची सुरवात जुबली इयर आमी माटवांत करतले. 480 वर्सां आमच्या भावार्थाची यात्रेक तो दोबाजो जानेराचे पयले तान सुरू जातलो. म्हणटच जाता तितल्यांनी आमी मदयान रातीच्या मिसांत वांटो घेवया आनीक हे आमचे भावार्थाची यात्रेंत 480 वर्सांची ही वाट देवाक आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया आनी कुशालकायेन हो समारंभ आमी करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन उजवाडीत जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. एज 5 येयात बावार्थ्यानो, पान 108, एज 5, पेज 108. येयात बावार्थ्यानो, सोदो स्वरीत काळजा, वेगी वेगी येयात पेल्या शारा. राया जोडव्याचो